हॅलो, कशी आहे सगळी? गुड मॉर्निंग. चहा बी झाली? आज स्टार्टिंग ती होता व्लॉगाचे. आणि किती कोताय सगळी? आता म्हाका चोन बेजार येयलो ते दाखोवया म्हणून आतां जाल्या च्या पिवन ती पिलोली हांव अशी लेट उठता आनी काम करपा लागून मागीर आतां जाल्या च्या. आनी आयज सांगितली ते हांवें च्या रांदीत म्हूण रायस करपाक वतो ती आयज करता हांव एक करी. जात टायम जालो केली ना सो तुमकांय दाखयता रेसिपी आनी मागीर मेळया किचनान. एक करी करपा हांवें 1 कप नट घेयला स्क्रेप केलेलो, सोय आनी टॅमरीन थोडेशे सोक करून दवरला पल्प काडपाक आनी हाफ टीस्पून जिरा, हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर, 4 ग्रीन चिलीज, 1 इंच जिंजर, थोडेशे गार्लीक आनी 2 टीस्पून कोरिएंडर, ड्राय कोरिएंडर. आतां तें सगळें ग्रायंड करपाचें. तें सगळें हांव ग्रायंड करपाक घालता. ग्रीन चिलीज आनी उलटें घालता कोरिएंडर आनी टर्मरीक आनी जिरा. आतां हें सगळें ग्रायंड कर, थोडेशें उदक घालून ग्रायंड करून बारीक पेस्ट करता. अशें ग्रायंड केला तेजो रोस काडपाचो. अशें दाट रोस काडपाचो पयलो, एक 2-3 पाट काडपाचो दाट रोस, दाट काडून मागीर तो पातळ येता. पातळ घाल. आतां तो एक पाट रोस काडा आनी थोडें उदक घालता आनी एक अशें करून 2-3 पाट काडटलें. हें ग्रायंड करून हेच रोस काडटा आनी रोस काडटा घालता. ऑयल घालता आनी एक पिया कट केलेलो तो घालता. तो मातशें फ्राय जावपाक दवरपाचो. पिंक कलर जाय येता आनी मातशें फ्राय करपाचो. मातशें कलर चेंज करपाचो आनी हे असो मातये पुऱ्या करता जाल्यार नेमीचे मातशें टायम लागता. रान्नीचे बी करता जाल्यार ओके तें, पूण गॅसीचे मातशें फ्लेम स्लो दवरूंक आनी ताका लागून ताका चड टायम लागता. तो पातळ रोस काडून जाता.
मॅगी एक थोडंसं मॅगी थोडं कळतं हे आणि घातासो मातशें एका वयल्यान घालूंक शकता सायडीन रावंड घालपाचें तशें टायम दिवपाक जाय ती आता एक करी रेडी जाल्या प्लास्टिक मशीन बरं येतालें आतां प्लास्टिक पाणी घेवन आयज ते राफ राफ मागीर इवनिंग आमी मागीर मातशें भायर सोली सो आमी वयत गेल्ली पॉट हाडपाक क्ले पॉट ती मामी तुमकां खबर आहा न्हू मामी हांवें सांगलो तें मामी क्ले पॉटांत कूक करपाक रांदपाक रायस करपाक बसोत म्हणून सो तेयलो तो पयर फुटलो आनी मागीर ते हांवें म्हणलें वचोन घेयली आसत आमगे फार्म बी नेक्स्ट मंथ टायम आहा न्हू सो ते आज जाय आसलोलो सो आमी ते पॉट्स घेवपाक येयलोली आतां फेरी आहा जाल्यार फेस्ता जाल्यार येताय आतां मेळनाय मारगांव पासून मेळनाय सो आमी एक कडेन खबर आसलोली सो थिंग येयलोली आमी सो तेन एक पॉट घेयलो आनी आमी येयली पॉट एक चोयल तेन पॉट आनी तो घेयलो आनी म्हाका एक्चुली आनी कितें जाय आसलोलें सो ते बायकाचे घेवन वचून भिरांत रस्ते सारके न्हय सो हांवें ते घेवूनय मागीर तिंगा पॉट घेवन येता आसतना हांवें कुल्ल्यो चोयल्यो सो त्यो कुल्ल्यो घेवपा रावली आनी आमी गाडपा पयसोली सो वाटेर येता आसतना न्हू कोलवा रोडार पावतरी एक व्यू दिसती पड आमकां क्लाउड्स बरी ब्लॅक ब्लॅक क्लाउड्स फॉर्म जाले आनी तो सारको बिची सायडीन मागीर मामी म्हणलें आमी वचोन या सो तें सामान घरा दवरलें आनी थिंग बिचीर गेली सो आमी बिचीर येयलोली दाखयता तुमकां मोबायल
पावली घरा आनी थिंगसोन घर पावत वयता सांगलो थिंगसोन आमी 2 स्टेशन्स केले एक पिंटो बरे शॉर्मा आनी एक न्यू बेकरी पळय थिंग कोलवा बेंगलोर बेकरी कितें सो थिंगचो या म्हळें कितें आहा तें बरें आहा बिस्किट्स आळाय ट्राय करपाच्यो केस लागता त्यो आनी एक्चुअली हांव बिचूर गेलो बिचूर वचपा नासलोलें सो ते बिचूर गेलोलें हांव थिंग पोट्स हाडपाक गेल्लीं सो थिंगसोन कोलवा रोडार तेसो येता कोलवा रोडाचो व्यू इतू बरो दिसतालो आनी तो व्यू लागून हांव थिंग गेलोलें आनी थिंग चोवपाक इतू बरो दिसता म्हाका खबर ना ते विडियोचेर कितें पळयलो तो पूण रियल चोवपाक इतू बेस्ट जाता सो तेका लागून हांव थिंग गेलोलें तो चोयन आनी चल हिंगा एंड कोता व्हिडिओ सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय बाय टेक केअर